बोरवेल कितें जाता सगळ्या जाग्यार बोरवेल घालूंक जायना हांव पासून येयल्लो तेन्ना कोटजें घर बांदपाक मुगे सेकंड घर बांदपाक थिंगा त्या भाटान घर बांदपाक हांव चिंतलो म्हाका एक बोरवेल जाय पडटलो आनी मागीर तेन्ना बादामी आशिल्लो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मागीर चीफ इंजिनियर जालो WRD तो आयिल्लो थिंगा बोरवेलान म्हाका सांगला सर योर सॉयल इज क्ले सॉयल So this clay soil, the borewell gaile जाल्यार collapse जातलो आनी तुका उदक येचना. So borewell first cannot be put in any area. Second, for a borewell you require registration because you need permission. You are drawing groundwater. Groundwater draw केले जाल्यार दुसऱ्यांक उणें जातलो. And people may not have natural water whether for springs, for their wells or even for other irrigation purposes. So that water table will collapse. Third party borewell मारतात आनी विकतात पासून उदक. So this should not be allowed because in hard and rocky areas where they don't have this clay type of soil, people have put illegal borewells. And I think we need to take action. कित्याक आमगे ground water गेले जाल्यार आमगे झाडूय जातले मरपाक वयतले. Even the construction the new येता all hill tops and all, they try to have this water because तांकां pipeline मेळून. So कितें जाता? How the even you look at it, आमगे पयले आशिल्ले even catchment areas आशिल्ले. उदक भरता थिंगा. उदक स्टोरेज जातालें आनी उदक मागीर शिरपतालें भितर बट दॅट वॉज आवर कॅचमेंट एरिया आयज कितें जाता तें कांय पडोय नासतना डेव्हलपमेंट जाता थिंगा ऑन द कॅचमेंट एरिया इट्स अ व्हेरी सॅड थिंग आय एम टेलिंग यू इट शूड नॉट हॅपन आय एम नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट प्लीज अंडरस्टँड दिस बट दिस इज नॉट द वे इट शूड हॅपन